आजच्या पत्रकार परिशदेक सगळ्यांचे वेलकम करता आसतना माचेर आमच्या वांगडा आसात आमचे भारतीय जनता युवा मोर्चाचे जनरल सेक्रेटरी ॲडव्होकेट राम नायक, तशेंच आमचो मेंबर गौरव देसाय, अनिल चंदन देसाय दोगे मेंबर जावन आसा, आनी हांव निखिल शिरोडकर जो कुडचड्यार BGYMचो अध्यक्ष जावन आसा. आयची प्रेस घेवपाचें मुख्य कारण म्हटल्यार म्हाका याद जाता 27 जुलय 2025 जे मॉन्सून सेशन जाल्लें हेतून अधिवेशनात, तेतून आमचे कुडचड्याचे लाडके आमदार आसात सर निलेश काब्राल सर, तेणी एक प्रस्ताव घातलो की गोंयान 3rd डिस्ट्रिक्ट जावची म्हणून. ते नोंद घेवन आमचे गोंयचे डॉक्टर प्रमोद सावंत जे CM जावन आसात, तेंच्यांनी हे पयरूच हालीं डिक्लेअर केला की कुशावती डिस्ट्रिक्ट आमचे 3rd डिस्ट्रिक्ट जावची म्हणून जाली म्हणून. तेजे खातीर हांव सगळ्यांचे वतीन तेजें अभिनंदन करता. आनी तशेंच आमची दुसरी म्हटल्यार आमची कुडचड्या वयल्यान एक सगळ्यांच्या वतीन एक मागणी आसा की कुशावती डिस्ट्रिक्टाचे 3rd डिस्ट्रिक्टाचे हेडक्वॉर्टर जे ते आमकां कुडचड्यार दिवचे. तेजें रिजन म्हटल्यार आमची रोड कनेक्टिविटी बरी आसा सगळ्या भितर, मागीर आमकां रेल्वे आमकां कनेक्टेड आसा, आमचें इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळें रेडी आसा. आमचे कडेन सगळ्यांत व्हडलें म्हटल्यार आतां ह्या डिस्ट्रिक्टान पळोवपाक गेले जाल्यार फायर स्टेशन जे आसा ते आमचे सगळ्यात बरें आसा, पुलीस स्टेशन बरें आसा. आमचे आजून पर्यंत काय अशें कितली गर्दी जाली जाल्यार कुडचड्यार म्हाका दिसता पार्किंगेक प्रॉब्लम जायना. आमचे ट्राफीक सेल बरें आसा. तशेंच आमचें हॉस्पिटल जें हालींच बांदलां तेंय पयर फाटल्यान इनॉग्रेशन केल्लें तेन्ना डॉक्टर प्रमोद सावंतान डिक्लेअर केल्लें की सब डिस्ट्रिक्ट म्हणून आपण घोशीत करता म्हणून, तेंय आमकां आसा. सो म्हाजी एक रिक्वेस्ट आसा डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन की हेडक्वॉर्टर आमकां कुडचड्यारच दिवचे. पयलीं म्हणल्यार सगळ्यांक नमस्कार. पयली सुवातेर हांव आमचे गोवाचे ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां अभिनंदन करता की तांच्यांनी जे 3rd डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन जे आसा ते एक रियलिटी हाडिल्लें आसा. कितकी वर्सां जाली एवरी असेंब्ली सेशनाक हो क्वेश्चन येतालो की 3rd डिस्ट्रिक्ट केन्ना जातली म्हणून. पूण आमचे आमदार श्री निलेश काब्राल हांच्या कंटिन्युअस फॉलोअप आनी तांच्या एफर्ट्सान आयज ही एक रियलिटी जाल्ली आसा की 3rd डिस्ट्रिक्ट ही ऑफिशियली डिक्लेअर जाल्ली आसा, जें नांव कुशावती आसा. आनी ताका लागून हांव डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे आमदार श्री निलेश काब्राल हांचें अभिनंदन करता. आतां आमी जेन्ना म्हणटात की 3rd डिस्ट्रिक्टाचो हेडक्वॉर्टर्स आसा तो कुडचड्यार कित्याक जावचो, हें हो आमचो डिमांड जो आसा तो फक्त एक इमोशनल न्ही पूण एक प्रॅक्टिकल डिमांड बी. आमचे कडेन स्टडी बेस्ड डिमांड आसा की कुडचडे शूड बी द हेडक्वॉर्टर्स. आनी जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना आमी सगळे फॅक्टर्स जे आसा ते लक्षांत घेवंक जाय. ते म्हटल्यार कुडचडे जे सेंट्रल लोकेटेड आसा. इफ आमी जॉग्राफिकल पॉयंट ऑफ व्ह्यूआन घेत जाल्यार जे एक्झॅक्ट लोकेशन आसा कुडचडेचें ते एक बॅलन्स एसीस दिता. जे बाकीचे भाग आसा, सांगे जाले, केपें जाले, धारबांदोडा जाले, सावड्डे, सांगे, हाका लागून कुडचडे सेंट्रल लोकेटेड. इतकेंच न्हय तर जशें आमच्या अध्यक्षान सांगलें तशें आमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा तो रेडी आसा. आमचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जावं, वी हॅव फायर स्टेशन, हॉस्पिटल, बाकी जो आमचो मार्केट एरिया आसा तोय बरो आसा. कशें आसा सरकाराक इफ समज हांगसर आयज कुडचडे आयज आमची हेडक्वॉर्टर्स जाता जाल्यार सरकाराक हाजे इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर तितलो एक्सपेंडिचर करपाची गरज ना. बिकॉज ह्या 15 वर्सांनी आमचे आमदारान जो विकास केल्लो आसा कुडचड्यार तेजे खातीर आमी आयज आमकां कुडचडकारांक आयज वी कॅन प्रावडली से आमी आयज अभिमानान सांगपाक शकता की हय आमचे कुडचडे सक्षम आसा की हांगा कुडचड्यार 3rd डिस्ट्रिक्टाचो हेडक्वॉर्टर्स करपा खातीर. वी हॅव ऑल द बेसीक एम्युनिटीज. आज कुडचडे फक्त एक टावन न्हय तर एक इकॉनॉमीक हब जाल्लें आसा. आमचो बाजार बरो भरता. लोक पयस उरल्यान धारबांदोडा जावं, केपें जावं, काणकोणच्यान सुद्दां आमच्या बाजाराक येतात कुडचड्या बाजाराक. संडे बाजार तुम्ही पळयलो आसतलो, इट्स एवर बिजी. ते भायर वी हॅव एज्युकेशनल हब्स. आमचे कडेन 2 हायर सेकंडरी आसा आनी 5 हायस्कुलां आसा. आनी ही हायस्कुलां हे एज्युकेशनल हब अशें आसा नामनेचे आसा. आमच्या भुरग्यांनी एज्युकेशनल, एकेडमिक एज वेल एज स्पोर्ट्सांक भितर एक्सलन्स हाडिल्लो आसा. इतकेंच न्ही तर आमच्या कडेन आयज वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांट आसा, जर्मन फॅसिलिटी. आनी कशें आसा हो जो ट्रिटमेंट प्लांट जो आसा वेस्ट गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट तो फक्त कुडचड्याचोच कचरो ट्रीट करना, तो बाकीच्या तालुक्यांचोय बी करता. सो म्हाका दिसता सिम्पथेटिकली गव्हर्मेंटान आमकां हे सगळे फॅक्टर्स लक्षांत घेवन
सरकारान खंय ना खंय आपले डिसिजन परत रिकन्सिडर करचें. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंतचे लिडरशीप अंडर की ते हातूंत योग्य निर्णय घेतले. आनी जेन्ना आमी म्हणटात की थर्ड डिस्ट्रिक्ट कुडचड्यार जावचें, हाचो अर्थ असो न्ही की आमी बाकीचे जो ऑलरेडी डिक्लेअर केल्लो आसा तांकां कमी लेखता अशें ना. दे मे हॅव देयर ओन स्पेशलायझेशन्स. पूण कुडचडे कशें आसा, आमी फक्त हाचेर इमोशनल डिमांड करना, आमी लॉजिकल डिमांड करतात. आमचो डिमांड फॅक्ट्स बेज आसा. कळ्ळें? वी हॅव एडमिनिस्ट्रेशन कॅपेबिलिटीज. आज कुडचड्यार बारीकसाणेन पळयलें जाल्यार जे प्रोजेक्ट जाल्ले आसा ते जाल्ले आसाच, पूण आतां आमचे अपकमींग एम्फिथिएटर येवपाचें आसा, जे रवींद्र भवनाचें एक्सटेंशन जावपाचें आसा. ते भायर वी हॅव न्यू म्युनिसिपल बिल्डींग. ते भायर आनी प्रोजेक्ट्स कुडचड्यार येवपाचे आसा. आतां हँडलूम सेंटर, ते भायर बाकी आमचे जे गार्डन आसा ताचें अपलिफ्टींग जावपाचें आसा. ते भायर वी हॅव गूड रेल एंड रोड कनेक्टिविटी. अशें ना की कुडचड्यार पावपाक सामकें पयसुल्यान येवपा पडटा तशें ना. सेंट्रल लोकेटेड जाल्ल्यान हे सगळे जे फॅक्टर्स जे आसात ते एक कडेन बसतात आनी ताका लागून हो आयज फक्त आमचोच डिमांड न्ही, आयज आमचो यूथ, तशेंच महिला, तशेंच सिनियर सिटीजन्स, बिझनेस कम्युनिटी आनी बाकीचे स्टेक होल्डर्स जे आसात तांकांय दिसता की कुडचडे शूड बी द हेडक्वॉर्टर्स ऑफ द न्यूली फॉर्म कुशावती डिस्ट्रिक्ट. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की डॉक्टर प्रमोद सावंत लेड बीजेपी गव्हर्मेंट वील मेक जे योग्य आसा तो निर्णय घेतले. आनी ताका लागून आमी सगळे कुडचडेकार ह्या विशयाचेर आमी युनायटेड आसा. तुमी लेखी स्वरुपान कितें सीएमाक बीन हें करतले, निवेदन दितले? हय, आमी एक रिप्रेझेंटेशन रेडी केल्लें आसा आनी ते आमी पर्सनली सीएमाक हँड ओवर करतले. आनी आमचो जो लॉजिकल डिमांड आसा आनी आमचे जे रिप्रेझेंटेशन आसा ते आमी आमचें डेलिगेशन करून वतले सीएमा फुडें आनी ताका आमचे विचार आसा ते मांडटले. बाकी योग्य डिसिजन ते फायनल डिसिजन प्रमोद सावंत घेतले आनी ते जे डिसिजन घेतले वी आर वीथ डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी वीथ आवर ऑनरेबल एमएलए. दोतोर, आतां सांग्या जर पळयत जाल्यार सांग्याच्या लोकांचो डिमांड कितलो आसा की कुडचड्यार जावपाक न्हू, धारबांदोड आसा कुडचड्यार जावपाक म्हणटा. काणकोणकार जे आसात तेंचे वेगळे डिमांड आसा की आमकां नाका, आमकां मडगांव दवरची म्हण. हेजेर तुमची कितें भाशा? पूण कशें आसा, एवरी डिस्ट्रिक्ट हॅज एज कॉन्स्टिट्युएन्सीस. एज कॉन्स्टिट्युएन्सीस म्हणल्यार कितें, जे कॉन्स्टिट्युएन्सीस एजार कडेन पडटात. आतां फॉर एक्झाम्पल नॉर्थ गोवाक सुद्दां एक एज कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, आय गेस इट्स पेंडींग. सो कशें आसा, आतां ह्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी हालोवपाक शकना खंयच्या खंय, त्यो बसल्यात थंयच. पूण कशें आसा, जस्ट बिकॉज तांची प्रॉक्सिमिटी लागीं ना ते खातीर आमी एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्प्रोमायज करपाक शकनात न्ही. काणकोणा हॅज इट्स युनीक स्पेशलनेस, कळ्ळें, तातूंत कांय डावट ना. इट्स अ व्हेरी ब्युटिफूल प्लेस. बट कशें आसा, हांगसर आमी एडमिनिस्ट्रेशन पॉयंट ऑफ व्ह्यूआन घेवपाक गरजेची आसा. आनी आमचे प्रमोद सावंत डॉक्टर ऑनरेबल प्रमोद म्हणटात की अंत्योदय तत्व मेन पावपाक जाय म्हणून. आनी समज तशें पावतले जाल्यार आमकां एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा तें डिसेंट्रलायज करपाकूच पडटलें. आनी दीस अ व्हेरी हिस्ट्रीक स्टेप तो तेंच्यांनी घेतिल्लो आसा हो थर्ड डिस्ट्रिक्ट करपाचो. तेन्ना म्हाका दिसता आमी प्रॉक्सिमिटीक हें चड हें दिनासतना आमी एडमिनिस्ट्रेशन पॉयंटान पळोवप हो इश्यू व्हेरी गरजेचो आसा. तुम्ही पळयतात GNH.